आज आम्ही जाहीर सभेत सगळ्याच्या म्हणजे सगळे लोक जे प्रेझेंट त्याच्या मार्फत आम्ही जे डिसिजन घेतलं ते अशें घेतला की जर ऑर्डिनन्स सरकार काडिना जाय जाल्यार हो जो आमचो एज्युटेशन आसा जो लढा आसा तो फुडें चालू उरतलो. सोमारच्या आझाद मैदानाचेर आमचे धरणा कार्यक्रम जातले आणि जी असेंब्ली सेशन सुरू जातलें त्या दिसा पयले दिसा आमी एक मॅसिव मोर्चा असेंब्लीचेर व्हरतले. हो कार्यक्रम आतां पर्यंत आसा. तेणीन छातयेर हात मारून सांगलें हांवें केलें रे बंद. कितें बंद केलें? मायनी तुवें बंद केल्यो आनी आमकां उपाशी मारताय आनी तुका राजकारण करूंक जाय गोंय. गडकरी लोकांची खावच्या अमित शाह आयलो आनी कितें तरी करूच्या. आमचे बरें चिंतून येवंक नासलें हे. आनी तुमी लक्षांत दवरा कित्याक आमकां ह्या भाजपच्या लोकांनी केन्ना फटोवच्याक चालू केल्या. मोदी जेन्ना गोंयांत येयलो च्या पिवच्याक तेन्ना सांगलें फक्त 2 खासदार आमकां निवडून दिया. आपूण फाल्यां मायनी चालू करता. मोदी च्या पियेलो गेलो. खासदार आमच्या वतान न्हिदता दिल्लीक. 2 खासदार दक्षिण गोवा आनी उत्तर गोवा. एक आमचो तो भाऊ वा ताका आतां हें करचो संद करचलो आनी ताका निवडून दिवं नाका हांगाच दवरा. आतां तिसरो एक आमदार आसा एक खासदार आसा हांगासलो तो व्हडली वक्तव्यां करता. तेणी आमचे खातीर केलें कितें? ओके रावन जावचे ना. आनी हांव आनी फावट सांगता आमचे CRPचे सोळे आमचे राणे सर आनी सगळे आमचे जे आमचे आतांच आमचे सिनियर लिडर उरलेले आसा रवी सर उरलेले आसात 16 आमदार तुमचे बरोबर आसतले. सरकाराक आमी सांगून ठकले की आमी बिनशर्त तुमकां पाठिंबा आसा. तुमकांय सांगता आमी बिनशर्त आमचो तुमकां पाठिंबा आसतलो. हे सुरू जावंक जाय. 2019 लागीं येयला हे लक्षांत दवरा. तुमचे एक डेलिगेशन गेल्लें आसा तांकां काय सांगून धाडटात ते पळोवया. एखादे बरी बातमी घेवन येतीत सांगून नजो कित्याक 19 आपल्या ह्या 2019 इलेक्शन आहा हे लक्षांत दवर. 2019 इलेक्शन आसा पार्लमेंटचे. तेन्ना निर्णय बरो दिवंक जाय नाल्यार गोंयची जनता दिसून जावची ना. आपणाक जाय तेंच करता. हांव बाकीच्या इतिहासांत वचना. कोणे कोणे कितें सांगलें ताजेरय हांव वचना कित्याक ती हिस्ट्री खूब आहा. दिगंबर कामत कसलेय आरोप केल्यार फेस करपाक समर्थ आसा कारण म्हज्या फाटल्यान देव उबो आसा. हांवें बारीक मनशाच्या पोटार लायफान केन्ना मारलें ना मुख्यमंत्री आसतना आनी मंत्री आसतना. आयज आमी परत सभा घेवपा चालू केल्यो. सभा घेवपा परत चालू करतकीर कोएलिशन पार्टनर पयलीं विजय सरदेसाय उलयता ना आमकां जर मायनी चालू जायना जाल्यार आमकां काँग्रेसीक BJPक पाठिंबा दिवपाचो विचार करचो आसतलो. हांव सांगता तुका जर कापास्तार आसा तूं सांग मायनी चालू जायना जाल्यार अधिवेशनाक तुजो आपूण पाठिंबा काडटा म्हणून सांग. दुसरो पार्टनर कोएलिशन पार्टनर आसा MGचो सुनील ढवळीकर. अरे तूं गडकरी कडेन 10 फावटी वयता खंय सांगता आमी पयर उठ्ठकीर आतां दिल्ली वयता आनी गडकरीक मेळटा म्हणून सांगता. म्हाका सांग कोर्टाचो ऑलरेडी रिजल्ट जाल्लो आसा. कोर्टान डिसिजन दिला की मायनी कश्यो चालू करात ह्यो आनी हे सांगता कोर्टान वयता म्हणून. आमचो हांगासरले सगळे सांगता कोर्टांतल्यान आमी अमित शाह येता कोर्टांतल्यान मॅटर सॉल्व करता म्हणटा. कसलो कोर्टांतल्यान मॅटर सॉल्व करता? कोर्टाने ऑलरेडी डिसिजन जालें. तुम्ही नॅशनल हायवे पयशे हाडपा वचूना त्या नाका आमकां गरज ना. आमकां लोकांची गरज आसा. हे लोक जे आसा कश्टकरी लोक आसात ते त्रासांत आसा. बरे मास्को बिस्को घालून भोंवताले बरी गाडी घेवन भोंवताले ते कोणाक नजरेक गेलो. आतां खंय आसा ते भांगरी ना ते मोठी मोठी चेनी ना मास्को दिना काय ना. म्हणून अशे तरेन ह्या लोकांक तर खरें तर तुमी आमकां गोंयच्या लोकांक जर न्याय दितलो जाल्यार प्रायम मिनिस्टर हे ऑर्डिनन्स हाडपाक जाय. आनी हांकां गेल्यार तांकां हे प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रायम मिनिस्टर मेळ्ळा आनी येयले आसता येता आसता काय येयले खबर ना. म्हणून हांकां इतली किंमत थंय ना. पळया हे तर काँग्रेसचे आशिल्ले जाय रोखडो प्रायम मिनिस्टर मेळटा आशिल्लो. पण तुमी लक्षांत धरात हे थंय किंमत ना लोकांक किंमत ना.